NIO म्हळ्यार नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी हे संस्थेन ह्या नादी करंजळी दर्यादेगेच्या नुस्त्याविशीं अहवाल सादर केल्लो। त्या उपरांत बरोच बोवाळ जालो। आता परत एक फावट कालवां बाबतींत अहवाल सादर केल्ल्यान पारंपारीक नुस्तेकारांनी खर नाराजगी उक्तायल्या। कालवांचेर केल्ल्या अभ्यासा प्रमाण गोंयच्या कांय दर्यादेगेवेल्या कालवांनी कॅडेमियमाची पातळी सुरक्षीत मर्यादे परस चड आसा खंय। संशोधकांनी अशी कालवां नेमान सेवन केल्यार भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा अशी म्हायती दिल्या। ह्या अहवालाक लागून पारंपारीक कालवां एकठांय करप्यां मदीं सध्या बोवाळ चल्ला। सगळ्या गोंयांतली कालवां धोक्याची आसात असो निष्कर्ष संशोधनांतल्यान मेळूंक ना अशें ते म्हणटात। कांय सुवातीच्या नमुन्यांचेर आदारून हे सोद लायल्यात। अपूर्ण म्हायती लोकां मदीं भंय निर्माण करता आनी तांच्या वेवसायाचेर वायट परिणाम करता असो आरोप नुस्तेकार आनी कालवां विक्रेते करतात। देखून NIOन खंयच्या सुवातींनी चांचणी केली, खंयच्या वाठारांत कॅडेमियमाची चड पातळी मेळ्ळी हे सरळ स्पश्ट करचे। मजगती आदी शेतांची नाशाडी चल्ल्या, आता दर्या। NIO करपाक सोदता कितें? पारंपारीक नुस्तेकार जाप मागतात। पळय, म्हाका एक न्यूज काल हांवें पळयलो आनी हो न्यूज NIOन सांगयलो आनी तेणी म्हणलें की तें गोंयची ऑस्टर ती कालवां आमी ती खावपाची न्हू, तितून कितें तरी रिस्क आहा। सो तिणी एक बरें तिणी तें इंग्लिशीन जाल्यार तेणी एक कोंकणीन तरी लोकांक सांगपाक जाय आसलें, लोकांक समज जालें कोंकणीन सांगलें कहले तुमी जाणा आसतलें फाटीं करंजाली असोच इश्यू केलो तेणी, करंजालीचें नुस्तें खावपाचें न्हू म्हणून आनी तितून मेटल मेवला म्हणून। तितून कितले भाशे मेटल मेवले हें तिणी सांगपाक जाय आसलें, एक भाशेचे काय 4 भाशेचे तें सांग। आयज तिणी परत काल एक न्यूज व्हायरल केला तेणी कालवां खावप ना म्हणून। आज तूं ह्या वर्सा आमच्या वाड्यान गांवांत काकरा इतकी कालवां काडलीं लोकांनी इतकी, आनी जायत्या लोकांनी भायर येयलीं ती। पूण आयज पासून म्हाका ज्या गांवच्यान कोणाकूच सांगूंक ना ही कालवां तुमची खावन आमी दुयेंस पडले म्हणून। आनी हांव नको NIO आयज कितें करूंक सोदता तें आतां तिका जर तुमी व्हडले सायंटिस्ट म्हणटा तुमकां एकूच सांगूंक सोदता, तुमी कितलेय शिकोंक व्हडले मांडवीन आसा तें उदक घेया, तें चॅक करा, सगळे रिवर आहलें उदक चॅक करा, जे रिवर आहा थिंगासर, जे आयज व्हडलीं जी हॉटेलां आहा ती कसली घाणीचें उदक चड ती पयलीं बंद करा, तें बंद करा पयलीं। तुमी नाका जाल्यार सांगता कालवां खाय नाका, नुस्तें खाय नाका गोंयचें, हें कितें चल्लां तुमचें? आनी थोडे आयज पळय हेजेर एक फिशरमॅन उलयना, थोडे आमच्या गोंयांत फिशरमॅन आहा ते रावला। हांव तुका सांगता आयज मिडियाचेर थोडे फिशरमॅन आहात ते रावला गोवा हॉट टिकेटीक आनी BJP टिकेटीक, आनी ते दुसरे बारीक कहले फिशरमॅनाचेर कांयच उलोवचें ना, कित्याक तेंचे तोंडां बंद जाल्लेले आसा। थोडे आपल्या पब्लिसिटी करपाकूच व्हिडिओ काडटा। आयज तूं जाणा असो लोक आहा हे कालवांचेर डिपेंड आहा, थोडो लोक असो आहा तिसऱ्यांचेर डिपेंड आहा, जावं शिणाण्यो। आतां सरकार कितें म्हणटा आमकां फार्मींग करा, कीच कारचें फार्मींग करा, बरें ती कालवां आमी कोत्ता फार्मींग, शिणाणे कोत्ता, तितून कितें प्रॉब्लेम ना की तितून ती खाल्ल्यार कितें माल जावचें ना, तेजेर कोणी स्टडी केला? तेणी कोणीच करूंक ना स्टडी, हेजेरूय करपाक जाय। आयज नॅचरल कितें मेळटा नॅचरल दोरयान जाता ती आमी तयार करना, ती फार्मिंग करी जाल्यार पयशे हे करचे पडटा ती हय, आनी ती एकेच प्लेसीर ती तूं जाणा कालवां दुसरें, आनी ती फार्मींग कितें फार्मींग दुसरे भाशेन आनी नॅचरल आमची। आनी ह्या वर्सा म्हाका दिसता काकरा जावं सरावंडींग इतकी कालवां मोठी व्हडली कालवां, आनी कोणाक हो रिपोर्ट ना की कोण दुयेंस पडलो म्हणून कालवां खावन। अरे इतक्या बरीं कालवां तुमी हें नॅचरल आहा तें सोंपयता, पयल्या सद्या तुमी व्हडले सायंटिस्ट म्हणटा पयलीं स्टडी करा मरे थंय, ज्या फिशरमॅनांक घेया भोंवा ती स्टडी करा, बाबा सांगा तुमचें अशें अशें आहा थंय, तें सांगो नाका, डायरेक्ट तुमी पब्लीश करता। आनी हे न्यूज पब्लीश खंयच्या राष्ट्राक सान जाता तेंवूय सांगा मरे, हे बरें हो पब्लीश न्यूज इंडियेकूच सान जाला काय जर्मनीक सान जाला काय इंग्लंडाक सान जाला हें सांगो ना तुमी, हें कित्याक पळयता? जो पयलो तो न्यूज तो मेटल मेवलो तो न्हू, मेटल मेवो जर्मनीक सान पब्लीश जाला, ते सांग ना हेजेर फिशरी मिनिस्टर कांय उलयना, ना जाल्यार आमचो CM कांय उलयना, जे आमचे कोण फिशरमॅन जे व्हडले फिशरमॅन ते आपणा लिडर म्हणटात ते कांय उलयना, ना हेचेर डिपार्टमेंटाचे कोण मनीस ऑफिसर कांय उलयना। अरे हे बारीक हेजेर डिपेंड आहा ती कांय तुमी म्हाका खंय दिसता सद्या तुमी आतां पयले लोक कितें आमचे भाजीपाला रोयताले तें सोंपयलें, आतां तुमी ल्हव ल्हव म्हाका दिसता दर्याय सोंपोवपाची अशें तेंचो फूल प्लॅनिंग आहा। तुमी चिंतपाक जाय सायंटिस्ट जावं, तेणी जे ते कोणी रिपोर्ट आनी पब्लीश केला ते सायंटिस्ट NIOच्यांनी तेणी सांगपाक जाय बाबा ही ऑल गोवा कालवांचेर न्हू पूण एक प्लेस आमी आयडेंटिफाय केल्या, थिंगासर स्टार्ट केला, थिंगासर हेचें आमकां मेवला अशें जावंक शकता। हय एक प्लेस हूंय एक ना 2 पूण ऑल गोवा म्हणो नाका, तुमी बेगेनल्या बेगीन हेजेर
रिपोर्ट दिवचो और क्लियर करचें तुमचें तुमी हुंची आयडेंटिफाय केलेली गोंयान हुंची प्लेस थिंगासर तुमकां कालवांनी कितें मेवलां ओके फाटीं आनी 2-3 वर्सां आदीं म्हणून कालवांनी तुमी फोटो येयलो कोल मेवलो आतां कोल खूंय सावन येता वास्को जाता न्हू आतां तो दर्यान पडोन खूंय येयलो आनी तो लागलो कालवांक म्हणजे त्या वाड्यान सान कोल येता तशें जायना तुमी बेगीनल्या बेगीन क्लियरेशन दिया तुमी सांगा गोंयच्या लोकांक आमी एक आयडेंटिफाय प्लेस हिंगासर हे प्रॉब्लेम जाला तेन्ना तुमी भिवनाका हे सगळ्यांक गोंयच्या एरियेक ना हे एका कडेक ना 2 कडेक आसतले नाजाल्यार हांवें सांगलां तशें तुमी आमच्या वांगडा डिबेट करुया आनी एका वाड्यान या थिंगासर सॅम्पल घेवया उदकाचें आनी रिपोर्ट तयार करुया. गोमंतक टीव्ही खातीर विलियम रॉड्रिगीस.